India's leading institute for medical engineering and foundation preparation is now in Vasco, Ponda and Mapsa. Fulfill your dreams of becoming a doctor or engineer with Akash Byju's. Enroll for instant admission cum scholarship test. Admissions open. आणि ह्या देशाची प्रतिमा म्हणजे विश्वगुरू जावपाच्या दृष्टीन इतकी वर्सां जे म्हणटाले की भारत देश विश्वगुरू जावपाच्या वाटेन फुडें वता. माननीय मोदीजी ती स्टेप गाठपाक सुरवात केल्ली आसा. आज वर्ल्ड लीडर म्हणून माननीय मोदीजी इमर्ज जाले आसा आणि म्हाका दिसता आणि ते जर जातले आसत जाल्यार आमी थोडोसो जो सपोर्ट आमच्या वाटेंतल्यान जो दिवपाक जाय तो दिवपाची गरज आसा. म्हणजे डिफरंट ऑथर्स हेंच्यांनी मोदीचेर बरयले जे अमित शाह अजित डोल सांगलेत पण सद्गुरूंनी बरयल्लो चॅप्टर जो आसा हो तितकोच इम्पॉर्टंट आसा. पी.व्ही. सिंधू सारकेल्या युथ पासून सद्गुरू पर्यंत या सगळ्यांनी माननीय मोदीजीचेर वेगवेगळ्या विशयाचेर म्हणजे एकूय टॉपिक असो उरूंक ना की जेका टच करूंक ना. म्हणजे युथ आयकॉन पासून ते टेक्नॉलॉजी पर्यंत एग्रीकल्चर पासून ती नॅशनल पॉलिसी पर्यंत हे सगळे विषय या बुकांतल्यान कव्हर केल्या. माननीय मोदीजीचे व्हिजन तांच्यांनी लागच्यान पळयले आनी माननीय मोदीजी हाजे विचार कशा पद्दतीन मांडटा हे जेन्ना तांच्यांनी लागच्यान पळयले आनी तांच्यांनी आपल्या हातूंतल्यान ते विशय हे सगळे बरयले. हे इतक्याच खातीर बरयल्या की ह्याच्या बद्दलचो विचार सगळ्यांच्या पर्यंत पावचो म्हणून हो विचार बरयल्ले आसा. म्हणटा की अंत्योदय ह्या विचार तत्वाचेर हे सरकार चलता, हो देश चलता. राष्ट्र सर्वोपरी ह्या देशा विचाराचेर हे देश चलता. तीच विचारधारा घेऊन आम्ही सगळेजण त्याच्या कामात थोडोसो हातभार लायतले. आम्ही म्हणटा की तांचो व्हिजन जो आसा विच इज द नवभारत निर्माण हो देश जर नवीन जातलो आसत जाल्यार हांगासर स्किल इंडिया आसतले, क्लीन इंडिया आसतले, स्टार्टअप इंडिया आसतले, स्टँडअप इंडिया आसतले. हे सगळे मिशन मोडान चलपाक जाय जाल्यारूच पॉसिबल आसा. आणि हे काम एकट्या दुसऱ्याचे न्ही. हे काम फक्त माननीय पंतप्रधान असत, खासदार असत, आमदार असत, मुख्यमंत्री असत करू शकतले अशें ना. नवभारत निर्माण करपाचे त्यांचे स्वप्न जर असत जाल्यार ते स्वप्न साकार करतले असत जाल्यार ह्या देशातल्या सगळ्या लोकांनी ताका हातभार लावचो पडटलो.